मनात इत्साशक्त आनी जिद्द असल्यार मनीस कितेंय करपाक शकता। हाचीच एक देख आमकां मांद्रे वाठारांत पळोवपाक मेळटा। आदली उपसरपंच तारा हडफडकर हिणें राजकारणांत आपले बरे छाप सोडल्याच, पूण आतां वेवसायांत लेगीत तिणें फुलांचो मळो फुलोवन पावल मारला। तशेंच हेर बायलांक लेगीत संदेश दिला। पळोवया ताराचो वेवसायांतलो प्रवास। पळय आमी मांद्रेची पयली पंच मेंबर, मागीर डेप्युटी सरपंच जाली। आनी सगळ्यान पयली सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका शेताची खूब आवड। ल्हानपणा पासूनच शेतान काम करून आयिल्लें, जाणट्यां वांगडा काम करून आयिल्लें, मग शेताची खूब आवड। आनी जेन्ना हांव मांद्र्यान आयलें तेन्ना खुबशी जागा आमच्या मांद्र्यान आमी पयली। जेन्ना म्हाजो मिस्टर सरपंच आसतना सुद्दां अशी जागा खंय तरी पडींग आसतना सुद्दां हांवें पयली। आनी हांव सदींच जेन्ना हांव डेप्युटी जालें, हांव सरपंच तेन्ना हांव सगळ्या बायलां कडेन एकूच अशें एक विशय घातलो की जागो पळय आसा पळय तो असो पडींग साणया नाका, कित्याक हे जाग्यासून आमकां कितें तरी उत्पन्न जाता आनी तें उत्पन्न मेळटा आनी त्या जाग्याचो खंय तरी उपयोग करया। पूण खूब कडेन सांगलें पूण खंय म्हाका तसो तेंचो साथ मेळ्ळो ना। मागीर कितें केलें, एग्रीकल्चरान गेलें आनी कृषी कार्ड केलें पयलीं। म्हणजे जे कृषी कार्डाक कितली कितली फॅसिलिटी आसा पळय तेजी पयलीं सगळी स्टडी केली आनी अशें ठरयलें की लोकांक सांगच्या पयलीं आपुणूच पयलीं सुरवात करया। मागीर दुसऱ्या वर्सा हांवें 1000 रोंपो लायलो आनी तितलो जागो ना जालो। म्हणजे म्हाका आनी उत्पन्न करपाचें आसलें। जे हांव सदींच सांगता की मांद्रे हे गांव मिरसांगान कशें उत्पन्न म्हणजे फेमस आसा, तशें आमी एक आबोली, रतन आबोलीचें सुद्दां पीक खूब वयता। आतां म्हाजी एक खूब मनान इच्छा खूब म्हाका बरें दिसलें की सेल सायटीन धरून एक मळो हांवें आसगावड्यान फुलोवन दाखयलो। हेज्या फुडें आमी हेजे 4 प्लॉट करतले। एका प्लॉटान आमी गुलाब दाखयतली, एका प्लॉटान आमी रतन आबोली दाखयतली आनी घेवपा करपा सारकें खूब आसा। स्किमी आसा, हांव लोकांक इतलेंच सांगता घेया स्किमी घेया। टायम लागता पयशे येवपाक, पास जावपाक, पूण घेया न्हू तुमी, ते केन्ना ना केन्ना तरी मेळटा। आतां हेका 1 वर्स लागलें स्कीम करपाक, म्हाका फायल करपाक हें करपाक, पूण तेजें फळ आयज मेळ्ळें आमकां आनी पळोवन खूब बरें दिसलें। हो मळो सगळ्याक आयज लोकांनी प्रत्येकान येतात आनी फोटो मारून व्हरतात आनी हे अरुण बरें केलें हां, म्हाज्या जमनीन अरुण बरें केलें म्हणटा। पूण मी सदींच सांगता म्हाजें न्हू, म्हाजें आनी ताराचें दोगांयचें म्हणून हांव तें सांगता। कळ्ळां? दोगांयनी आमी कॉम्प्रिमेशन करून हो आयज मळो फुलयल्लो आसा। आयज हांगासर त्यांनी स्वता पुरती हो मळो फुलयल्लो ना। जी जॉब कार्ड आशिल्ली पळय, जेंकां जॉबांची खरी गरज आशिल्ली आनी सरकारानय एक येवजण केल्ली की गांधी योजने मार्फत जी महिला कामगार आसात किंवा पुरुष कामगार आसात तांकां म्हयन्याक कामां दिवपाची अशी येवजण आशिल्ली। ती जॉब कार्डां तारा हडफडकरान एक 200 पेक्षा चड लोकांची कार्डां करून दिल्या। कृषी कार्डा अंतर्गत तांणी आपलो हो जो मळो फुलोवपाचें कामूय केला। हे मळ्या फुलोवपाचें काम करत आसतना तांणी इतरांक जॉब दिवपाचें काम केलां। हांगासर जे जॉब कार्ड केला तांकां तांणी रोजगार उपलब्ध करून दिल्लो आसा।